नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताच्या 150व्या वर्धापन दिसाचे औचित्य साधून दिवचले एका खासा कार्यावळीचे आयोजन जालें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, थळावे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार दिवचलच्या आवर लेडी ऑफ ग्रेस विद्यालयात ही कार्यावळ जाली. ह्या वेळार मार्गदर्शन करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीतान सुटके झुजाऱ्यांक उर्बा मेळिल्ली हाचो उगडास करून दिलो. इंग्रजांच्या आड स्वातंत्र्या खातीर झूज दिवपा हेतान बंकिमचंद्र चटर्जी हांणी बरयल्लें हें गीत त्या काळांत सुटके झुजाऱ्यांक प्रेरणा आनी उर्बा दितालें अशें सांगलें. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आणि रवींद्रनाथ टागोर हांच्यांनी हे सॉंग म्हणजे लोकांच्या मुखार हाडलें आणि 150 वर्सां पयलीं बरयल्लें सॉंग हे देश स्वतंत्र करपा खातीर एक प्रेरणा सॉंग म्हणून आशिल्लें. जेन्ना जेन्ना वंदे मातरम म्हणटाले तेन्ना हो देश मुक्त करपा खातीर म्हणजे 150 वर्सां ज्या ब्रिटिशांनी कॉलोनियल रूल्स ह्या देशाचेर आशिल्ले तो देश स्वतंत्र करपा खातीर आणि पोर्तुगीजाच्या राजवटींतल्यान हे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर प्रेरणा जर खंयच्यान मेळटाली जाल्यार ती वंदे मातरम ह्या सॉंगांतल्यान प्रत्येकाक मेळटाली. आणि आज ताज्या उपरांत 1950 हे सॉंग हे नॅशनल सॉंग म्हणून डिक्लेअर केले गेले. आणि आयजूय बी आमी पळयता की सगळ्या जाणांक एकतेत आणि ह्या देशा कडेन जर एकजूट दवरपा खातीर वंदे मातरम हे सॉंग सातत्यान जशें राष्ट्रगान म्हणजे जनगण म्हणत त्याच पद्धतीत वंदे मातरम हे सॉंग राष्ट्रगीत आणि नॅशनल सॉंग या दोन्ही माध्यमांतल्यान आमी फुडें वता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय आनी महाराष्ट्राचो जोड प्रकल्प आशिल्ल्या तिळारी कालव्याक भेट दिवन पळोवणी केली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये आनी उदकास्रोत खात्याचे वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले. तिळारी धरणाचे उदक गोंयांतल्या शेतकारांक सुरळीतपणान मेळचे हे खातीर येता त्यो आडमेळी पयस करपा हेतान आपूण बेगीनच महाराष्ट्राच्या मुखेलमंत्र्या वांगडा चर्चा करतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. पूरे नॉर्थ गोवा में अप्रॉक्सीमेटली 250 MLD ऑफ द वाटर तिलारी इरिगेशन से सप्लाई होता है. वही उसका पूरा कैनल रिपेयर करने के लिए वी हैव स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 128 crores ऑफ रुपीज़ और हाफ द कैनल हमने रिपेयर किए. बाकी भी कैनल हम रिपेयर करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र साइड से कैनल रिपेयर नहीं किया तो इसका प्रॉब्लम हमें कंटिन्यूसली आता रहेगा. इसीलिए अभी महाराष्ट्र CM के साथ मिलकर वो भी कैनल रिपेयर करने के लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतना वो भी कैनल हम रिपेयर करेंगे. तो आगे जैसे कि विकसित भारत 2047 का सपना हम देखते हैं तो आगे 25 साल के लिए इसकी रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी. वही डबल सोर्स हमें तिलारी से मिलने के लिए और अदर सोर्सेस ऑल्सो वी आर फाइंडिंग आउट. लेकिन डेफिनेटली जितना वाटर सोर्सेज जितने मिलते हैं वो सोर्सेज उनके हम हमारी वाटर रिक्वायरमेंट आगे 25 साल के लिए वो कंप्लीट करने के लिए गोवा सरकार पूरी तरह से काम कर रही है. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या फुडाऱ्यांची भेट घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांच्या वांगडा तांणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची लेगीत भेट घेतली. ह्या वेळार तांणी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. सत्तरी तालुक्यातल्या होणा हांगा नियोजित हेलिकॉप्टर देखभाल आनी दुरुस्ती प्रकल्पा संदर्भात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या वांगडा तांणी भासाभास केली. आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत ह्या संकल्पनेचेर आधारित आणि आमचा गोवा आत्मनिर्भर गोवा ह्या येवजणेची म्हायती दिवपा हेतान नया भारत हे प्रदर्शन पणजेच्या कन्व्हेन्शन सेंटरात आयोजित केला. काल बेरेस्तारा राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे हाजेरीत ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण जालें. केंद्र सरकाराच्या आणि राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या लोककल्याणकारी योजनांची म्हायती ह्या प्रदर्शनात आसा. वेगवेगळ्या मळावेल्यो रोजगार संधी आणि नोकऱ्यो हांचो तपशील लेगीत ह्या प्रदर्शनात केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी मांडला. 25 जानेवारी मेरेन दर दिसा 11 ते सांजे 6 वरां मेरेन हे प्रदर्शन लोकां खातीर उक्ते आसतलें. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजे खंडपीठान गोवा खंडपीठान केबल ऑपरेटरांनी केल्ली याचिका भायर मारिल्ल्या उपरांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सरकाराची भूमिका स्पष्ट केल्या. सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करतलें. केबल ऑपरेटरांनी सरकारी नेम आनी कायद्याक पाळो दिवन नोंदणी करची अशें तांणी स्पश्ट केलां. बेकायदा आनी विना परवाना केबलाच्यो वायरी वीज खांब्याचेर चडोवपाक दिवचे ना अशें मंत्री ढवळीकर हांणी स्पश्ट केलां.
जी केबल ऑपरेटरांची मिटींग जाली तांचे भितर कन्सिस्टन्स ना त्या खातीर तांकां सांगला तुमचे भितर सगळें सारकें करा and come to you as per the High Court order. We have to remove that. And we are obeying High Court order. आम्ही त्यांनी सांगला आणि त्या खातीर तांकां सांगला तुमचे भितर तुमचे कितें केबल्स खंयच्यो कोणाच्यो हें सुद्दां तांकां खबर ना त्या खातीर तांचे कडेन आमी सगळें डिटेल उलयल्या तांकां सांगला तुमचे भितर सारकें पळया तुमच्यो केबल खंय खंय अनयूज आसा त्यो काडून उडया तुमचे तुमी पयलीं and then come to us. नाही सोल्युशन अशें कितें जालां मिटिंगेंत सोल्युशन कशें करतलो तांकांच खबर ना खंयची केबल आपली डेडलायन हायकोर्टान आमकां दिल्ली आसा आमी रुलींग जे हायकोर्टान दिलां ताचे प्रमाणे केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शहा आयज महाराष्ट्राच्या भोंवडेर आसात. मुंबईत जाल्ल्या एका कार्यावळीत तांणी राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळाच्या कॉर्पोरेट कार्यालयाचे उक्तावण केले. सहकारांतल्यान समृद्धी ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्यान जावपी वेगवेगळ्या येवजण्यांचो शुभारंभ मंत्री अमित शहा हांच्या हस्तुकी जालो. मुंबईतल्यो कार्यावळी जातकच मंत्री अमित शहा नाशिकात पावले. नाशिकातल्या श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर देवळात वचून तांणी पुजा अर्चा केली. त्या उपरांत मालेगाव तालुक्यात आयोजित केल्ल्या सहकार परिषदेत वांटो घेवन तांणी मार्गदर्शन केले. जवान और किसान दो ही है जो बारिश धूप ठंड इसकी चिंता करे बगैर धरती माता के साथ रहते हैं. किसान जो है वो देश के अंदर अपनी खेत की मिट्टी में रहकर देश का पेट भरने का काम करता है, देश की समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है. और जवान जो है -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर में अपना घर परिवार छोड़कर अपने जुवानी का सुवर्ण काल भारत माता की रक्षा में दिल्ली विधानसभेच्या वेंचणूक प्रचाराक आता नेट आयला. सगळेच राजकीय पक्ष पुराय ताकदीन वेंचणूक प्रचारांत देवल्यात. वेगवेगळ्या पक्षांचे प्रचारक जाहीर सभांनी वांटो घेतात. भारतीय जनता पक्षाकडल्यान उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तसेच राष्ट्रीय फुडारी अनुराग ठाकूर हे प्रचार रॅलीत वांटो घेतात. आम आदमी पक्षाचे स्टार प्रचारक लेगीत पक्षाच्या उमेदवारांखातीर नेटान वावुरतात. काँग्रेस पक्षाचे फुडारी संदीप दीक्षित आणि सुप्रिया श्रीनेत ह्यो मतदारांच्या घराघरांनी वचून उमेदवारांचो प्रचार करतात. प्रयागराज हांगा सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्यात केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या माध्यमांचो आणि विभागांचो नियाळ केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री सचिव संजय जाजू हांणी घेतला. 144 वर्सांनी जावपी ह्या महाकुंभ मेळ्यात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान आयोजित केल्ले प्रदर्शन लोकांच्या उपेगाचे आसा अशें संजय जाजू हांणी सांगलें. महाकुंभ मेळ्याक डिजिटल करपा खातीर प्रसार भारतीन केल्ली व्यवस्था तोखणाय करपा सारखी आसा अशें तांणी सांगलें. दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या अस्थायी केंद्रांची पळवणी लेगीत तांणी ह्या वेळार केली आणि काय पत्रकारां वांगडा तांणी संवाद साधलो. डिजिटल महाकुंभ कहने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ कुछ घटित हो रहा है, जो पावनता यहाँ पर सबके लिए उजागर हो रही है. देश भर से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं. उनमें से कई ऐसे हैं शायद जो ना आ पाए, तो वो भी इस चमत्कार का, इस माहौल का, महाकुंभ का अपने घर में बैठे अपने टेलीविजन पर, अपने फोन पर इसका आनंद ले सकें, इसकी यहाँ पर तैयारी की जा रही है. 26 जानेवारीच्या दिसा जावपी देशाच्या 76व्या प्रजासत्ताक दिन सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावपा खातीर इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रोबोवो सुबियांतो आयज नवी दिल्लीत दाखल जाले. नवी दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर विदेश वेव्हार राज्यमंत्री पवित्रा मार्गारेटा हांणी राष्ट्रपती सुबियांतो हांकां राजकीय शिष्टाचाराप्रमाण येवकार दिलो. सुबियांतो हांची ही पयलीच औपचारीक भारत भोंवडी आसा. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता
टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें ओटीटी ॲप सुरू केला. ताचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.